नमस्कार. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय FM रेडिओ खातीर हांव एडविन फेर्नांडीस तुमच्या मुखार एक कविता सादर करता. कवितेचें नांव कुस्ताळू अस्तरी. स्वताक दूख सोसून जिविताचो त्याग करूंक, स्वताक दूख सोसून जिविताचो त्याग करूंक फुडें सरपी पयली अस्तरी. 9 म्हयने भुरगें कुसव्यांत सांबाळून, 9 म्हयने भुरगें कुसव्यांत सांबाळून जल्म दिवपी तीच पयली अस्तरी. भुरग्याक छातयेचें दूद दिवन वेंगोवपी, भुरग्याक छातयेचें दूद दिवन वेंगोवपी तीच दयाळ अस्तरी. आपल्या भुरग्या पासत हात पांय झरोवपी, आपल्या भुरग्या पासत हात पांय झरोवपी तीच कश्टाळू अस्तरी. तुज्या म्हज्या घराची राखण करपी घडगच, तुज्या म्हज्या घराची राखण करपी घडगच चावी कशी अस्तरी. साबार रुपां आपणावपी आनी नातें पाळपी, साबार रुपां आपणावपी आनी नातीं पाळपी मायेस्त आमची अस्तरी. दर्या येदें काळीज तिचें सुंदरतायेन भरलली, दर्या येदें काळीज तिचें सुंदरतायेन भरलली शांत सभावाची अस्तरी. ती बऱ्याक बरी रागाक सामकी वायट, ती बऱ्याक बरी रागाक सामकी वायट धाडशी मात अस्तरी. अस्तरेक समजन घेयात अत्याचार तिचेर करी नाकात, अस्तरेक समजन घेयात अत्याचार तिचेर करी नाकात माये मोगाची अस्तरी. खरेंच सांगता जिविताची देवी कशी, खरेंच सांगता जिविताची देवी कशी गुणेस्त आमची अस्तरी, गुणेस्त आमची अस्तरी. देव बरें करूं.